सिप्रू म्हणटा तो आपले बोगस BJPची हें घेवन लोकांक पत्रकां वाडटा तर घरघरान पावयला पूण BJPचो कॅन्डिडेट हो हांव म्हाजे फाटल्यान सगळी यंत्रणा लागलेली आसा CM भोंवल्लो आसा डेप्युटी दोनी CM भोंवल्ले आसा सगळे चल्ल्या आनी हांव हो ऑफिशियल कॅन्डिडेट आसा हे चित्रेपण कपट नीती वापरून हे मुखार येवपाचे प्रयत्न करता ते रॉंग आनी लोकांक रॉंग मेसेज धाडटा BJPचो कॅन्डिडेट ऑफिशियल हांव आनी BJP खातीर रावला आमचे वोटर आसा पळय ते सगळे BJP वाटेन आसा खुबशे वाठारांनी आमकां असो सपोर्ट येता दुसरे पार्टीचे सुद्दां लोक आमकां सपोर्ट करपा आयिल्ले आसा इतले म्हणजे रिस्पॉन्स आसा कॅथलीक भाव खूब आसा आमचे वाटेन मुस्लीम भाव आसा आनी हिंदू भावूय आसा सगळे पूण कितें सिपरून हें केलां तुमगेलें कितें नाही सिपरून एक पत्राक कितें वाटलें खंय आनी ते खूब जाणांनी म्हाका दाखयलां की रॉंग नीती म्हणून अरे सगळं आमी जेन्ना प्रचाराक वयता तेन्ना कॅथलीक भावांनी म्हणलें की आमकां अरे एकदां निवडून येवन पळवाटेन फाटलीसून वचत परत त्या खातीर आमी डायरेक्ट BJP वचून वोट मारले जाल्यार आमकांच काम जातली आमची कामां जातली अशें म्हणून लोकांनी सांगलां. सिप्रू तुमी आयज सकाळच्यान भोंवतात न्ही मतदारसंघात कसो कितें रिस्पॉन्स आनी कितें दिसता तुमकां आज सकाळसून आम सगळे आखे 4 पंचायत हांवें रावंड मारला सो 4 पंचायतां वोटींग पड जालां सुबेज म्हाका जालें दिसता म्हाका आनी ते आमगेले वर्कर सांगताय की तुका वोटींग सुबेज जालां वोटींग थोड्या आंटून वयतले कित्याक पार्टी 4 आहाय 4रांतल्यो 2 म्हाका पळय जाल्यार एक कोण तेंक वयतले पूण लीड हांव आसतलो हे पाटी कितें जातलें गेले ते पाटी म्हाका 2 पाटी चड लीड मेळ्ळी तेदोन तेश कोन्न पार्टी एक पूण नासली आनी हे पाटी म्हाका गोडे मार्जीन उणें मेळत पूण हांव जिखतलो म्हगेलें सुबेज मार्जीन म्हाका मेळटा आसलें पूण हे तिनूय पार्टीनी म्हाका सारको टार्गेट केला तांकां तिनूय पार्टीनी अशें दिसता की शिपरू नाका आनी आयज राती एक इन्सिडेंट जालो की काँग्रेसान एक हँडबिल काडलें BJP हेजेर लेटर हेडाचेर आनी तेमी सगळे कडेन रस्त्याचेर उडयलें की अशें म्हणून आयलां की हांव तेंगे BJPचो पयलींसून सपोर्टर आनी आमगेलो जो कॅन्डिडेट आसलो ताका आमी खाटी काडला आनी आमी आतां सिप्रू बॅकींग कोताय कित्याक आनी थोड्या दिसांनी सिप्रू BJP जॉयन जावपा आहा ही तेंगेली सारकी फॉल्स तिमा BJP कॅन्डिडेट खंय लोकांक खंय लार्ज नंबरान वोट करपा पळयता म्हण सो हेजेर कळटा की ही पिशी जाल्ली आसा म्हण द होल वर्ल्ड नोज नावेलिकाज नो तेलावलिकाज नो दॅट आय एम अ काँग्रेस कॅन्डिडेट अँड दॅट्स इट सो फ्रस्ट्रेशन लेवल चड स्टूप जाल्ली आसा सो यू कॅन अंडरस्टँड दॅट माय विक्ट्री इज ऑलरेडी फॉरगॉन कन्क्लुजन की पीपल आर doing it. I'm keeping the fingers crossed and I would like to say thanks to each and every voter because I think somewhere they are gonna see my work over so many years, my dedication, my loyalty and my background, especially the education background and my working capacity and capability. And आयज म्हाका ते पावती आनी तो इनाम आसा तो लोक दितलो. म्हजें नांव एल्ड्रीच कोयलो हांव नावेलीचो हांव वॉर्ड नंबर 2 शिकेटीन बसलो म्हगे डॅडी आसलो बाबूश कोयलो तो आयज त्यांचो ना सो हांव तेगे जाग्याचेर बसला आनी शिकेटी लोकांगे आदराचे हांव फुडें सरलो आनी ते म्हाका जायतो फोर्स केला तूं बस म्हूण डॅडीगे कित्याक डॅडीन जायत काम केलें लॉकडावना देखून आमी भायर सावन लोकांक आदार केलो सो लोक म्हणपा लागलो तुमी पावता आमकां सो तुमी बस म्हणपा लागलो सो हांव मुखार सरला आमगे शिकेटी लोकांक आनी नायलेच्या लोकांक हेल्प करपाक. वोटींग आयज कशें वोटींग बरें आहा जातलें वोटींग बरें फास्ट जाता लोक भायरूच वता वोट मारपाक तुका होप आहा तूं निवडून येतलो शिकताय म्हणून